मगाच्या भावन आमी मारयेच्या जिविताचेर नदर मारुया. मारिया एक सादी अस्तरी आमी जाणाव आनी तिणें तिका खबर नासलें जायते फावटी तिच्या जिवितांत न्हू निराशेपण आमी पळोवंक जाता. म्हणजे कितें तिका घोडये ताची स्वप्नां आसलेलीं आसतलीं पूण तरी आसतना ती देवाच्या त्या उल्याक ते आंज बोड्याच्या उल्याक ती जबाब दिता. आनी ती पयली तिचे मतीन जायतीं प्रश्न येयले, हें कशें घडटलें, हांव हे दोनयाची वो देवाच्या पुताची आवय जातली, हें कशें करतलें, तिका ते प्रश्न येयलो आसतलो. पूण तरी आसतना ती फाटीं पडयना पूण देवाच्याच हातान आपलें जिवीत ती समर्पिता. तेच परी आमी मुखार वचत जाल्यार देखून न्हू जेन्ना बाळक जेजू जालो तेन्ना ताका पळोवंक 3 वायज मॅन येयले तेन्ना ती ताच्या मनांत आनी काळजांत ती हें सगळें घडोवन दवरताली. तिका कांयच घडये समजलें ना आसतलें हें कितें जाता तें. तरी आसतना ती देवाचेरूच भावार धरून ती मुखार वेता. मागीर आमकां चड कांयच खबर ना ताची ती, पूण आमी पळयता ती जेजू बरोबर ती आख्खी वाट चल्ली. ताच्या मरणाच्या वेळेर देखून ती ताच्या क्रुसाच्या पांयां तोडा ती आसली. तरी आसतना ती मोगाच्या भावान भयणो आपल्या पुताक सोडिना, आपले जेजूची देवाची कुशी ती पाळीत रावता. आनी हाकाच लागून मोगाच्या भावान भयणो आज देवान तिका आपल्या सर्गी राजान एक महिमा दिली, कुडी आत्म्या सयत व्हरून तिका महिमा दिली.